WIDच्या गैरनियोजनाचो पुरावो थोड्या दिसां भितर बैलपार पळोवपाक मेळ्ळो। हे खातें हांगा बांदाची आनी पंप हावजाची तयारी करताले। त्या वेळार जाणट्यांनी तांकां चुकीचो प्रकल्प म्हणत विरोध केल्लो। थळाव्यांनी सांगिल्लें खरें ठरलें। आयज ह्या वाठारांत हुंवार आयला। बरीच शेतां बागायती उदकापोंदा गेल्यात। कासारवणे पंचायत वाठारांतल्या बैलपार वाठारांत शेतकारांचे कल्याण करपाक म्हूण WIDन पंप हावज आनी बांद बांदपाक सुरवात केली। थळाव्यांनी कांय चुको दाखोवन दिल्यो, पूण WIDच्या एक्सपर्टांनी आपलें तेंच केलें। पूण थळाव्यांनी उक्तायिल्लो भंय आतां खरो थारलो। शेतां बाटां बरोबर पंप हावजय उदकापोंदा गेला। पळयात। आज पळयत आमी कित्येक म्हयने जेन्ना स्टार्ट केले हे तेंच्यांनी, हेच्यान आमी हेंच्या फाटल्यान लागले की हे उदक जे हांगाच्यान पावसात भरतले ते फाल्यां सकाळीं आमच्या घरांनी भरतले, हे आमच्या कुळाघरांनी वयतले आनी जो पंप हावज बांदता तो अख्खो पाणयात वयतलो म्हणून सांगलां। जे तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ले ते चुकीचे आहा अशें आमी तांकां सांगून दाखोवन दिल्ले, तरी आसा हेंच्यांनी हो फुकट हो आमचो जनतेचो पयसो वेस्ट करतात। हे तांकां आमी सांगता, अरे आमचो पयसो वेस्ट जातलो, तुमी हे पंप हावज बांदतात, खंयचे बंधारे बांदतात ते लोकांचो सुद्दां विचार करात। लोकांच्या घरांनी वचोंक जायना पाणी, हेचोय विचार करात। तो पंप हावज बांदलो फाल्यां सकाळीं जाल्यार तो जळोवंक जायना, जळ्ळे जाल्यार परत ते कोट्यावधी रुपयाचे तुमी उलाढाल करतल्यात, कोट्यावधी रुपये आमचे जनतेचे वेस्ट करतल्यात तुमी। हे सांगून आमी तांकां थकले आनी ह्या कारणाक लागून हे अशे बंधारे बांदून बेश्टी टेंडरां काडून आमचे जनतेचो पयसो तुमी घालोव नाकात, फुकट घालोव नाकात। करतात जाल्यार सारकें करात। प्रकल्पा कडल्यान जे तुमकां तेच्यान जे कितें जे तेच्यान मेळटा म्हणून तुमी जाय तशें WIDन बी आमकां त्रासात मारचे न्हय। आमचोय लोकलांचो स्थानिकांचो विचार करपाचो, हे तांकां आमी परतून सांगून निवेदनां दिल्लीं आहात। आयज जर हे कितें बरें वायट जालें आनी ही शेतां बी नश्ट जाली तर ही WIDच्या हलगर्जीपणाने ही नश्ट जाल्ली, हे आमी अशें म्हणूं शकता। आयज आमी बैलपारार आसा, जो विशय गेली कित्येक म्हयने ह्या ग्रामस्थांनी उखलून धरलो की फाटल्यान जो रिजर्व टँक आसा WIDन बांदपा खातीर विरोध केल्लो। आयज कितें खातीर विरोध करतले ते आयज चित्र हे सगळें स्पश्ट जाता की ग्रामस्थांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध कित्या खातीर केल्लो। फायल जेन्ना आमी पळयल्ली त्या फायलीन एक टॅक्निकल क्लियरन्स आहले की ही जागा वेवस्थीत आसा पंप हावज बांदच्या खातीर, पूण ही स्टडी तेंच्यांनी करूंक नासलेली तेन्ना। तो टॅक्निकल क्लियरन्सान जो टॅक्निकल ऑथॉरिटी आहा तेणे जो रिपोर्ट दिला तो कितपत योग्य आसा काय अयोग्य आसा हे आयच्या ह्या सगळे चित्रा वयल्यान कळटा की हे सगळे आसा पळय घाई गडबडीन केल्लेले आसा। फाटलो फुडलो विचार न करता, लोकांचो विचार न करता। आयज थोडोच पावस पडलो पूण कितके उदक हांगा भरले ते बघा। आनी हो पंप हावज बांदल्या खातीर जे पाणी सरळ वयतले ते डायवर्ट जावन वेगवेगळ्या दिशेन वचूंक लागले। लोकांच्या शेतांनी भितर सरले, कुळाघरांत गेले। जो बंधारो हयसर आहलो त्या बंधारे कांयच करूंक ना हेंच्यांनी, ती झाडां न्हय शिराकली आनी तेज्या खातीर पाणी सगळं स्प्रेड जाता, लोकांची उत्पन्न आसा ह्या सगळं नासधूस जाता। हेका पूर्ण जबाबदार WID आनी तेजो जो टॅक्निकल कोण तरी ऑथॉरिटी आसतले ताका जबाबदार धरचो आनी हेजेर सरकारानूय कारवाई करची अशें सांगून आमी आतां कंटाळिल्लो आसा सगळ्या ग्रामस्थांक। तरी आसून सरकाराच्या ह्या नदरेन हाडूंक सोदता की हो प्रकल्प जालो, जर असोच पावस फुडें वाडत गेलो जाल्यार हेजे जे आतां स्वरूप आसा हे स्वरूप एखाद्या वेळाचेर रौद्र रूप जावं शकता, पाणी वयर येवं शकता। दोशी भागान जे कनेक्टिविटी आसा दोनूय गांवच्यो ते बंद जावं शकता। अशा परिस्थितीन ही अशी उद्भव जावं शकता। तेच्या खातीर WIDन ही हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें, आपण खंय चूक केला ती मान्य करची आनी ग्रामस्थांक हेज्या फुडें सेफ्टी मेजर आहा ते करून दिवचे। किंबहुना अशी परिस्थिती परतून जर जाली जाल्यार तांकां त्रास जावंक जायना, तेंच्या उत्पन्नाक त्रास जावंक जायना, तेंच्या शेतीक त्रास जावंक जायना, तेंची कुळाघरांक त्रास जावंक जायना, अशें कितें तरी तेंच्यांनी तरतूद करची। इतकीच हांव WID आनी WID मिनिस्टर आनी CMाक इतकीच हांव विनवणी करूं शकता। जाल्यार WIDच्या बाबत नियोजनाचे तेवटेन चांदेल वटेनचे शेतकार बळी थारल्यात। केळी, अणसां सारकी पिकां ते वगडावन बसल्यात। आदाव नासतना कोण शिदी फोडिना अशी म्हण आसा, म्हटल्यार फायदो नासतना कोण काम करिना। हांगा काम जालां पूण नेमके कोणाच्या फायद्याक लागून ही शिदी फोडल्या सोदचें पडटलें। आमच्या हिंगा सगळ्या तिराई डॅमाचे उदीक येयला सगळें जावन ते आतां सगळें आमचें शेत बी सगळें गेलां आनी आमची पायनॅपल लायिल्ली 1-200 ती उदकान पडलेली आसा।
तेचेर आमी इन्फॉर्म करपाचे आहा पूण कॉन्टॅक्ट करूंक ना अजून पूण आमी इन्फॉर्म करतले आमचे तांदूळ सापूर जेआयडी सगळेच एक आख्खे शेतकाऱ्यांची जमीन हांगा सगळी परत आमचो ग्रीन फॉर्डरय लायल्लो आमी एनिमल हजबंड्री तोय आमचो तो पाण्यात गेला खुबशी आमकां लुकसाणी जाल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर बैलपारच्यान संदीप कामोलकार.